नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धूवच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार। आज हांव गोंयची एक ऑथेंटीक डिश गोवन पातळ पोटेटो भाजी म्हळ्यार बटाट्याची भाजी, पातळ बटाट्याची भाजी। तेजे खातीर न्ही हांवें बटाट घेतल्यात कुशीन आसात, कोथमीर, जिटे मिरसांगो हे सगळे हांवें कट करून घेतलां। हांगा न्ही हांवें पॅन दवरलां आनी त्या पॅनान हांवें तेल घालां आनी न्ही हांगा जिरें घालता हांव 1 चमचो आनी सासवां आनी हिंग मातसो तडतडलो म्हणटकीर न्ही बडिशेप इल्लीशी घातल्या। ती न्ही बडिशेप घातली, हॉटेलान बी बडिशेप घालतात। आनीक करबेल आनी जिते मिरसांगो बारीक चिरून घेतल्यात। ही सकाळ फुडें गोंयकारांक तर च्याये कडेन ना जाल्यार गोंयकारालो दिसूच उजवडना। आनी एक बारीकसो हांवें कांदो चिरून घातला। हे सगळे न्ही आमी आतां मातशें परतून घेवया। ही रेसिपी न्ही एकदम सुंदर स्वादिश्ट लागता, एकदम रुचीक। पाव आनीक बटाट्याची भाजी हे सामकी गोंयकाराची सामकी मेन सकाळ फुडें उठले त्या बरोबर। आनी आतां हांव न्ही बारीक अर्द टमाट चिरून घालता। तुमी ह्या टमाटा वाट्याचो इल्लोसो लिंबूची 2 थेंब सुद्दां उडयल्यार जाता। इल्लेशी रुची पुरती मीठ आनी हळद हे सगळे मातशें आतां आमी तेलान परतून घेवया। परतून घेतले म्हणटकीर हांवें ते 2 बटाट 2च घेतले हांवें बटाट 2 बटाट न्ही बारीक हांवें उकडून बारीक चिरून दवरिल्ले। ते आतां आमी परतून घेता। मातशे मोठे फोडी बी आसल्यार मातशे बारीक करप। एकदम सादी सोपी अशी भाजी रोकडीच जाता। उकडलेलो बटाट तर फ्रिजान बी आसत न्ही जाल्यार ही 2 मिनटां भितर जाता। हातून न्ही मातशें आमी थोडेशें पातळ भाजी न्ही उदक घालया आनी मागीर हांव घालतलें परत एकदां उदक। अशें करून मातशे मोटे बी फोडे आसा जाल्यार न्ही कायलटान न्ही अशें बारीक करून घेयात। केन्ना हांवें ते न्ही बटाट उकडून म्हाजे हांवें राती ते उकडून फ्रिजान दवरिल्ले न्ही मातशे ते घटशे जाले। बरें आतां ही शिजपा दिवप। जाय जाल्यार न्ही मातशी अशी तुमी स्मॅशरान ती बारीक सुद्दां केल्यार जाता। अशी चिड्डून म्हणटा पळय न्ही तशी सुद्दां घेतल्यार जाता। कोथमिरीचो पालो आनी हांवें न्ही मातशी अशी वेगळी अशी ट्विस्ट येवपा खातीर 2च न्ही पुदिनाची पानांय बी घाल्यात। कारण सदांच एकूच प्रकारची खावन न्ही अशें हें न्ही मातशें एक ट्विस्ट असो वेगळो। आनी मीठ काळा नमक म्हणटा पळय न्ही तें इल्लेशें घालां। आनी हे पळय हें न्ही अशें मातशें स्मॅशान मातशें अशें चिड्डून घेवप स्मॅशान। ते अशें स्मॅशान चिड्डून घेतलें म्हणटकीर सगळें उदक पळय एब्जॉर्ब जालें पळय हें काय ना। मागीर आतां आमी परत इल्लेशें उदक घालया। आनी लास्ट इल्लोसो गरम मसालो। गरम मसालो ना जाल्यार तुमी अशी पाव भाजी मसाला सुद्दां घातलो किंवा खंयचोय मसालो घातलो जाल्यार सुद्दां जाता।
पाव भाजी मसालोच घालपाक जाय अशें ना, किंवा गरम मसालोच घालपाक, जें घरान आसा पळय न्ही तें तो खंयचो एक मसालो घालप. आतां आमची ऑलमोस्ट भाजी तयार आसा. सादी, सोपी, सरळ, रुचीक, सगल्यांक आवडपाची. चलात आतां आमी सर्व करुया. हे पळय हांवें न्ही पोळे काडिल्ले, त्या पोळ्या बरोबर आमी आज ही भाजी खावपाची. चलात तर म्हाजी रेसिपी तुमकां कशी लागली ती म्हाका कळयात. आनी म्हाजी रेसिपी जर तर तुमकां आवडटा जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात. आनी इल्लीशी सय किसून दवरिल्ली हांवें, सय कातून आशिल्ली. देव बरें करूं.